आनी फिरगोज मिसांव फोळवून जावं खेरीत मागणें करुया. बापा, पवित्र सोबेन आमकां दिलोलो प्राचीत काळ आमच्या जोण एकल्याच्या, आमच्या कुटुंबाच्या आनी समाजाच्या आत्मीक बरेपणा खातीर तुजें एक खेरीत देणें देखून आमी तुका दिन वाचता. भाग्यवंत आंतोनीक भेटयलेले हे आमचे फिरगोचे आमच्या कुटुंबीक आनी क्रिस्ती जिविताची नवसरणी करूंक आनी ते निटायेर घालूंक ह्या प्राचीत काळांत तूं आमकां रेदेमतोरी सोस्तेच्या पाद्री उदेशी एक फिरगोज मिसांव घडूंक हाडूंक आनी तातूंत वांटो घेवंक आमकां आमंत्रण दिताय. बापा, हे फिरगोज मिसांव फळादीक जावं आनी दिसपोटी आमी तातूंत वांटो घेवंक आनी तुवें परगटलेल्या तुज्या सासणीक शब्दा उदेशी आमचें काळीज आनी मन उजवाडान भर आनी इमासाच्या शिसाच्या काळजाक लागलेलो उलोवप आमकांय लाभय आनी तांणी आपली शेळी मोलाय पयसावन आपलो बावाट ओकोण करून जिविताचें धोरण बदललें. तशें तुज्या उतराच्या बळान आमी एक नवी दिशा घेवंक आमच्या जिविताची चाल आनी नवसोरावंक आमी उर्बेन भरलोली तुज्या पुताची पाटलावदारां आमी जावंक नेमी. बापा, सर्व शेवटी तुवें तुज्या पुताच्या अपोस्तलांचेर पाठयलेल्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी तुजे दुवे भोव भाग्यवंतांक वार मारचे विनवणेन आनी आमचे फिरगोजेच्या आस्कार्या भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन ह्या मिसावा उदेशी आमचे मदें एकवटाचे आनी प्रितीचे बांदपास ओकोण कोर एकामेकाच्या उस्क्यान जियेतेली एकामेकाक बक्षितोली भाव भयणां आमकां कोर आनी हे परी तुजें राज ह्या संवसारांत शिपडायतेली तुजी शक्तिवंत साक्षीदारां आमकां कोर. होच जावं दी ह्या खेरीत मिसावाचो फोड हे आमचे फिरगोचे हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी गायन घेवया I-28 पेज 133. सगळ्या तुझ्या वाईट गुणाचे अंकोत दिता सगळे तुझे मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वाईट बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं.
तुमचे सवे आसूं मोगाळ बामणिनो आमचे फिरगोजेन हो दुसरो देखावो आमकां दिश्टी पडटा आमच्या कोंफरात भावांनी आनी भयणांनी हो देखावो ह्या सातोड्यांत आमकां दवरला जेजू बोणकोणींत आसा गेल्लो देखावो जेजू जेत्सेमानी मोळ्यांत मागणें कोत्ता हे देखावे पिराचीत काळांत आमकां आदार दितात आमचें क्रिस्ती जिवीत आनी आमची ओत्मीकताय आमी खोलावंक आनी हे भाशेन बागिवोन जावं जेजूक बोणकोणीन घातलो म्हणटच आतांच्यो बोणकोणी आहा तसली बोणकोण न्हय ती म्हळ्यार व्हडले खोणींत घालो ताका आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा डांजन काळोखी सुवातेर घालो आनी थंय ताणें आख्खी रात सारली म्हणजे तो खंय पळोवन वचत म्हणून ताका तसो घालो कोण जेरुजल्याक गेल्यान तांकां ती सुवात दाखयतात दोरयो बांदून ताका भितर कोणींत घालो काळोखी कोणींत आनी जी कोणाक भिरांत दिसता काळोखी सुवातेची आनी बोंद सुवातेची आमी ताका क्लाउस्ट्रोफोबिया म्हणटा म्हणजे तसली मनशां मरोंक शकतात जायते फावट लिफ्टीन ती वचनात जायते फावट काळोखी कुडांत ती रावनात ओ जी सुवात बोंद आहा ते सुवातेर भिरांत दिसता आनी मोत्तात लेगून पूण जेजून हें सगलें सोंसलें ताचो उगडास आज ह्या सातोड्यांत आमकां हे आमचे कोंफराद उगडास कोत्तात आनी ते पासत आमचें जिवीत जायते फावटी असल्या कोणींत जियेतलें जिवीत जाता आमी बोणकोणींत आसा आमचेच पातकाचे बोणकोणींत रावता आनी आमकां थंय बरें दिसता काळोख बरो दिसता पातोक बरें दिसता आमी थंयच रावंक सोदता असल्या बोणकोण्यांतले आमकां काड म्हण आयच्या दिसा बायगोंत आंतोनीक फुडें घालून देवा लागीं मागुया कित्याक आज मुंगडार आनी तुमी सगलीं हांगा आयल्यांत ह्या मनान आयल्यांत म्हणजे तुमचें जिवीत बदलू न्हय फकत जाय ते उपकार घेवंकूच तेवूय एक तुमचो हेतू दुसरो म्हणल्यार आमचें जिवीत बायगेवन आंतनीचे विणवणेन बदलूंक असल्या मनान आमी एकठांय जाता तेन्ना जायते फावट आमच्या जिवितांत आमी दोंगी कशीं जियेल्या देखून आनी पातकाच्या रेबांत रावल्यान देखून असलीं पातकां आमच्या दोळ्या मुखार हाडून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया काळजांत दूख दूर तोल्यांक बोगसोणीन दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकलूत कोर तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय आपूंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर आमचे खातीर विनोती कोरच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकलूत कोर सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं प्रार्थुया सगल्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी आमचे आवंडे हे वेळार आमी देवा मुखार बायगोंत आंतुनीचे मजतीन घालुया आनी जें देणें आमी मागूंक आयल्या तें देणें ताणें आमकां फावो करचें म्हूण हेवूय मागणेन ताचे देवा मुखार ताचे विनंतीन घालुया हे मिसाचें इंतेसांव भेटयता देवाक आर्गां दिवंक रायनेल रेगो तिचे पासत किरीत भाशेन आमी ह्या मिसांत मागुया सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा
तुजे पवित्र सोबेक सोदां काल तुजे काकलुतीन सांबाळ. मनीस इतलो ओस्कोत की तुजे विणे तो पडटा. देखून तूंच आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारुणांचे वाटेर चलूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोदामाच्या राजकारभारांनी सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनी देवाची सुमतीक कान दियात. दुयात तुमकां नितोल जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. न्याय नीत राखूंक वावरात. कश्टतोल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. जोरी तुमची पातकां तांबडी लाल तरी बर्फा वरी धवी फूल जातोलीं तीं. जोरी तीं तांबडे भिरोण कशी तरी कापसा वरवीं जातोलीं धवी. हांव सांगता तें आयकुची तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करून रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरोस्तोली. सर्वेस्पोर आपले तोणी हें सांगता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणुया प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळ्ळो ना. तुजे ओम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिनांतले बोकडे बी म्हाका नाका. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुतोता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या वोंटांचेर कित्याक? तूं तर म्हजी सुमतीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कोत्तुबां आनी हांव उगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करून सोदताय. जो कोण दिनवासनेचो येवन भेटयता तो म्हाका भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Wakani tuka Krista. Amen. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. Wakani tuka Krista, raisa sing poimicia. Wakani tuka Krista. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया.
लोका आनी आपल्या शिसांकडे उलोवन जेजून म्हळें, मोइजेसाच्या आसनांचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजेव बसल्यात. म्हणटकूच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणें तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडू नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या बुजांचेर घालतात. पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतीत शेनात. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करता देखून मोंतरां पत्रांचीं पोदोरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्रांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवात्यो देवस्थानांत पयले वयले जागे, तिंट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आस रूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारो म्हूण तुमी आशेव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयणां. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक एकलोच क्रिस्त तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बांबडिनो, जेजू वडिलांनी कशें जिवचें आनी वडिलांचें धोरण कशें आसचें हाचे वयर आमकां शिकोवन दिता. आनी ही शिकोवण पयली तो लायता फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक, कित्याक फारिजेव आनी धर्मशास्त्री शास्त्र शिकलोले आनी शास्त्राचें गिन्यान फकत तांकांच आसलें. आनी ते जाणान देखून भितरल्यान आनी भायल्यान तांची व्हडवीक आनी व्हडपण चडटालें. आमी जाणो, आमी शिकल्यो, शास्त्र सगळें आमच्या हातांत आहा आनी शास्त्राची चावी बी आमच्या हातांत आसा. आनी ते लोकांक सांगताले त्या प्रमाणे आमी देवाची खुशी जाणो, आमी जाणो, तुमी कांयच नकोत, तुमी नेणार देवाचे वस्तू विशीं, तुमी सारकी नेणार, आमी जाणो सगळें. असलें तांचें धोरण जेजू तोंडार मारता. ताका आमी म्हणटा फारिजेवपण आनी ताका अदीक खोर उतर आहा दोंगेपण. आमच्या भाशेन तें उतर म्हणटा हिपोक्रेसी, इंग्लीश भाशेन दोंगेपण. आनी हें दोंगेपण आमच्या जिवितांत अदीक अदीक दिसून येता. एक म्हणणें आहा आमच्या गोंयांत, खावपाचे दांत वेगळे आनी दाखोवपाचे दांत वेगळे. तशें म्हणलें जाल्यार जायते लोकांक दिसता वय कोणूय कोणूय डेंचर्स घालतात, तांचे दांत गेल्यात कांय ना आनी ताचे खावंक जायना. डेंचर्स घातले म्हणटूच अदीक बरें खावंक जाता. केन्ना केन्ना डेंचर ठाट करून भायर पडटा, तेन्ना लोकांक गमता हाचे दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे. पूण ही म्हणणी हांगा लागोना, डेंचर्स घातल्या मनशांक लागोना. ही म्हणणी लागता ओतयाक. ओतयाचे दाखोवपाचे टास्क, आमी ताका आयवरी म्हणटा, मार्फी म्हणटा, ही वेगळी आनी तो खाता ते दांत वेगळे. ही म्हणणी ओतयाक लागता आनी ते पासत ही म्हणणी आमकांय लागूं येता. आमचे दाखोवपाचें दोंग एक
आनी भितरलें सोंग दुसरें. आनी आमी ह्या दोनूय दोंगा आनी सोंगा मदें भोंवता. कित्याक आमकां बरे भाशेन लोकांक दाखोवंक जाय आमी भायल्यान दुसरींच, भितरल्यान आमी वेगळींच. आनी ते पासत जायते फावट आमची आवय म्हणटाली फुडें बसून देवाक देंवयतात पूण भायल्यान पावतोच देंवचार जातात. हांव म्हणना ही सगलीं फुडें बसतात ती तसलीं, देखून हांव फुडें आपयतां. तुमी म्हणचें हां पादिकार अशेंय म्हणटा, अरे फुडें बसतात तीं सगलीं दोंगां करपाचीं आनी सोंगां करपाचीं आनी फाटल्यान बसतात तीं बरीं ना. हांव आपयतां बरे भाशेन सगल्यांनी बराबर वांटो घेवंक, बराबर. पूण तें दोंग आनी सोंग आहा आमी सारकीं देवाक देंवयता इगोर्जीन आनी भायल्यान पावता आनी घरा पावतो देंवचाराक देंवयता. हाका आमी म्हणटा दोंगेपण. आनी ह्या दोंगेपणाचेर जेजू गरज घालता. कित्याक आमी क्रिस्तांवां सात्वीक मनशां आसूंक जाय. वी आर कॉल्ड टू बी ऑथेंटीक क्रिश्चन्स. सात्वीक आनी नीज जेन्युइन क्रिश्चन्स. एक दाखयता आनी दुसरें कोत्ता तें न्हय. दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे अशें न्हय. ही वागणूक आमकां क्रिस्तांवांक सोबच ना. आमी जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां, तो आमचो गुरू, तो दाखयता ही वाट. आनी आमी वडील तुमकां सांगता जाल्यार आमची शाणेपणां सांगना. जेजून कितें सांगलां तें आमी ती रायता. आनी ते पासत जायते फावटी आमच्या सांगड्या मदें आनी गोडी आमच्या कुरण्या मदें गोडी खावटें पडलां. एक इटालियन भाशेन म्हणणें आहा, tra il dire e fare c'è di mezzo un gran mare. म्हज्या सांगपांत आनी म्हज्या करपांत एक व्हडलें खावटें आहा वो एक दर्या सागर आहा. इतली अंतर जाता सांगप एक आनी करप एक. घोडे जायत आमी यात्नीक कशे तुमचे फुडारी आमी जें कितें आमी सांगूंक सोदता तें आमच्या जिवितांत जियोंकूय सोदता. हांव भुरगोच पाद्री जालो तेन्ना एक पावटी म्हाका जालें बोगसोण्यांचेर शुभ वर्तमान आसतलें आनी म्हज्या काळजांत कोणाचो राग आसतलो आनी त्या मनशाक हांव बोगसूंक सोदिनासलो. हांवें पाद्रीकाराक सांगलें हांव पातकूर नोच पातकूर पाद्रीकार फाल्यां आयतारा दीस हांव सेरमांव करचो ना कित्याक म्हाका हांव गोड जाता दुस्मानांक बोगसूंक जायना म्हजे कडेन आनी हांव कितें सांगू थंय चालां सांगू. आनी तो म्हणूंक लागलो पातकूर तूं सेरमांव करिना जाल्यार हांवूय कोचचो ना. ताणेंय करूंक ना कित्याक आमी म्हटलें देवाचें उतर इतलें क्लियर आहा इतलें उगटें आहा आमी आनी सांगपाची गो. ताणेंय तशेंच केलें. आवय त्या आयतारा कसलीं उतरां सायबा हे कित्याक आहात हें कोणेक सेरमांवूय करूंक जायना. ओगे दवरतात लोकांक आमकां कितें देवाचें उतर जाय आसलें दोगूय ओगे रावल्यात कांय सांगना बोवाळ. पूण आमी सांगूंक ना हाका लागून म्हणजे म्हज्यान बोगसणें दिवंक जायना. हांव कितें सांगू लोकांक कितें सांगू. आनी ते पासत म्हज्या जिवितांत पयलीं हांवें तें करूंक जाय आनी केल्या उपरांतूच हांवें तें सांगूंक जाय. हांव तर तें करिना ताचे वयर म्हाका सांगपाक अधिकार ना. देवाच्या उतराचो अधिकार म्हाकाय आसूंक जाय तें सांगूंक. हांव तें कोत्तां जाल्यार हांव तें करिना जाल्यार म्हाका कसलोच अधिकार ना पोरचेक सांगूंक. आनी ते पासत ह्या म्हज्या 35 याज्ञीकपणाच्या वर्सांत हांव पयले सुवातेर तें वेव्हारांत घालतां आनी मागीर सांगता. एक वस्त हांव वेव्हारांत घालता ती शिस्त डिसिप्लीन. दोन भाशेची डिसिप्लीन आहा. डिसिप्लीन आमची बिहेवियर हे इगोर्जेन वागणूक आनी दुसरी सेवाधर्मीक डिसिप्लीन. दोन डिसिप्लिनी हांव पाळटा आनी पाळीत आयलां. आमचे इगोर्जेन सगली डिसिप्लीन फुडें बसप म्हणटा आपयता हांव तुमकां ही शिस्त. ही शिस्त आनी ही शिस्त सेवाधर्माक लागून येता. सेवाधर्म आमकां सांगता देवाच्या भुरग्यांनी एकठांय जिवंक जाय. एक सारकें मन एक कूड आमी घडोवन हाडटा ह्या मनान आनी ही शिस्त सेवाधर्मांतल्यान येता. दुसरी शिस्त हांव जी सांगूंक सोदतां जायते जाण हांगासर
आपली जोती दवरतात. आमचे इगोर्जेन जोती भायर दवरपाची सोय ना. हें देवूळ न्हय तें, देवळान भायर दवरतात. आमची इगोर्ज आमी आहा तशी न्हेसल्या तशीच भितर सोदता. हांगा सांकिस्तीन जोती दवरतात आनीक सांकिस्ती भायल्यान आनी सांकिस्तीन कुमसाराक येता आसतना जोती काडून येतात. तुमी हांगा इगोर्जेन जोती घेवन जेजूक घेतात आनी तुंय कोणाक दाखोवंक तें जोती भायल्यान दवरून जोती भायर दवरात. तुमकां दिसता आमची इतली लिंप आहा इगोर, साप आहा, स्पीक एंड स्पेन लोकूच म्हणटा भायर दवरात. हांगा ही जोती दवरपाची सुवात न्हय. ही सुवात पवित्र सुवात. तुमकां जाय भायर दवरात. आनी एका पाद्रीन हांगा मोचे दवरले सांतिस्मा फुड्यान. आनी हांव ना जालो ते दीस, मुंबयचो पाद्री तो ना जालो तें सांगपाक ताका. कित्याक ती ओस मोचे तुका मोचे दवरूंक जाय भायर दवर, भितर न्हू. सांतिस्माच्या कुळांत वचूंक जाय वस जोती घेवन वच. कित्याक आमचे इगोर्ज आमचें देवूळ न्हय, आमची इगोर्ज सगलीं साप सूप मोचे घालून येता आमी, ओ वाणो घालून येता. म्हणजे ही तुमची शिस्त तुमी करिनाकात, ही म्हजी शिस्त. आनी हाका लागून हांव जायत्यो घडयो ओडानूय सांगता. पादिगार तापता, पादिगार सारको हिटलर डिसिप्लिनाक लागून. हांव हांगा हिटलर जायत, पूण लोकांक मेवता आसतना म्हजें काळीज वेगळेंच. कितलोय लोक येवं मागणें करूंक आनी कितें आपलें सांगूंक केदनान सावेन पोतून धाडूंक. आनी भायलो लोक जाणा म्हजें काळीज, आमचो भितरलो लोक नको. पादिगार दारूण, पूण ह्या कांसवाच्या कोट्यांत एक समजोतोलें काळीज आहा. एका कांसवाच्या कोट्यांत एक बोगशितोलें काळीज आहा. एका कांसवाच्या कोट्यांत कोणें म्हाका वायट केलां तें घेवन बसपाचें काळीज ना. हांव केदनाच म्हाका कितें म्हणलें त्या मनशाक केदनाच हांव पयस करिना. तेणें म्हणलें घोडी चूक जाली, हांवें ताका बोगसूंक जाय, असलें म्हजें. त्या वेळार हांव कितेंय म्हणीत, ही शिस्त पाळिनात जाल्यार हांव कितेंय तरी म्हणटलों. पूण म्हजे कडेन तुमी कितेंय सांगूंक येतात, मागूंक येतात, हांव बरो कान दितां, आयकतां. हे भाशेन म्हजी वागणूक. आनी ते पासत जायते जाण म्हणूं येता हे सांगतात एक करतात एक. ना, पयलीं हांव तें म्हज्या जिवितांत वेव्हारांत घालतां. आनीक आमकां पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक हांव म्हजी दिसाच्या दिसाक धाकटुलो नियाळ घालता. त्या नियाळांत आमी घातला आमची ओदी करून आजकाल आमची ओदीक आमी वडवीक कोत्ता आनी दुसऱ्यांक लोकांक खाला उडयता. घडी सगलो लोक नको कायदे, पूण हांव सांगले उपरांत मागीर पोत्तून सांगता. पयलींच लोकांक तुमी नेणार अशें म्हणिना, पयलीं हांव सांगता आनी मागीर आयकोनात जाल्यार म्हणटा नेनारपणांत आहात लोक. आनी पवित्र सभेचें फुडारीपण म्हळ्यार गवळीक फुडारीपण. पापसाहेब फ्रांसीस सदांच म्हणटा आनी तें तो दाखयता. पापसाहेब फ्रांसीस तें दाखयता. तो म्हणटा शेळयांचो वास येवन दी, घाण शेळयांची. म्हणजे जीं कोण मेंढरांक पळयतात, बोकड्यांक पळयतात, गोरवांक पळयतात, जायते फावट तांच्या आंगोस्त्राक वास मारता. तीं घरान भितर सरलीं तांचो वास तुका येता. शेळयांचो वास, गोरवांचो वास, बोकड्यांचो वास येता तो. म्हणजे ती तांचेच बराबर आहा. आमकां पापसाहेब म्हणटा असलो वास फुडाऱ्यांक येवंक जाय म्हणजे सेवेचो. आनी आमचीं वस्त्रां जरूय आमी बरीं बरीं वस्त्रां घालता. आमकां एक वस्त्र गरजेचें, एप्रन. हें एप्रन गरजेचें. एक आवय, एक बायल कुजनांत रांदता आसतना एप्रन तिचें ड्रेस खुशालकायेन घालता. कितलीं जाण तुमी घालतात तें नोका हांव. आनी कितें पडटा तें एप्रनाचेर पडटा. एप्रन कुणां सेवेची कुणां. जेजू आज आंगोस्त्रांची कुणां कोत्ता. आमी व्हडलीं व्हडलीं आंगोस्त्रां घातलीं पूण सेवा दिवपाची तर आमकां खुशी ना जाल्यार सगळें डोडो फो. ते पासत
क्रिस्तांवपणाचें एक ड्रेस म्हळ्यार एप्रन आमकां अदीक करून ते निमाण्या शुक्रारा दीस गेल्ल्या वर्साक एप्रन घालून हांवें पांय धुल्यात मुद्दम हें ड्रेस सेवेचें ड्रेस. आनी दुसरी एक खुणा म्हणल्यार धुवपाची पांय धुवपाची बासी. ह्यो दोन खुणां पवित्र सभेच्या फुडारीपणाच्यो आमकां पाद्रींक अदीक करून एप्रन आनी बासी घेवन पांय धुवपाची सेवेची खुणां. आमी हांगा आसां जाल्यार सेवा करूंक आसां. आमी हांगा आसां जाल्यार बोगसूंक आसां. आमी हांगा आसां जाल्यार आमी सोंसणिकायेन रावंक आसां. आनी हाका लागून आमी जाता ते भाशेन यत्न करता सेवेची मनशां जावंक सेवेचे मनीस जावंक. आनी हें आमकांच न्हय हें सगल्यांक लागता. अदीक करून युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आमच्या हातूंत हांवें ते तितले दवरूंक नात आसलोले तांचे रिन्यू करूंक ना कित्याक आमचे फिरगोचेन जायत्यो माद्री आहात आनी इतल्यो माद्री आहात 7-8 कॉवेंत आहात इतल्यो माद्री आहात तांकां आमी वांटून दिता. कित्याक दुकुमेंतां प्रमाणे तांकां पयली सुवात येता जेजूची कूड वांटूंक आनी ते पासत हांवें फकत माद्रींक दवरल्यात हांगा. पूण जी थोडे फिरगोज आनी युकरिस्टीक मिनिस्टर ती आपण स्वर्गार तेंकतात म्हूण चिंततात जायते फावट सगळे फावट न्हय भोव थोडीं खालती आहात थोडीं सारकीं स्वर्गार तेंकतात. मागीर तांचे बरोबर वाचपी आहात. वाचपी आतां थोडे इगोर्जांनी तांकां ड्रेस घालतात हांव तें घालिना. हांव सांगता तुजेंच ड्रेस बरें जावन दी आनीक आनी ड्रेस घालपाची गरज ना. तो कायदो ना ड्रेस घालपाचो. आमचे दिवसेजीन थोडे कडेन घालतात. आमचे इगोजीन हांव म्हणटा तूं बरें न्हेस आनी तूं परगट कर देवाचें उतर. कित्याक वाचपी म्हणटा ती देवाचें उतर परगट करपाची. जायती तें ड्रेस पडले म्हणटूच मागीर तांची व्हडवीक आनीक चलता. मागीर जायते फावट कातिकिस्तां आमची इगोजींतलीं कातिकिस्तां जायतीं बरीं आहात. ती कातिकिस्त जालीं तांची तकलेर मारता म्हणजे आमीच जाणव ही सगलीं कोण नकत तसले धोरण येता. आनीक थोडी फावट PPC होय हांव पॅरीश पास्टरल कावन्सिलाची वांगडी पूण आमची पॅरीश पास्टरल कावन्सिलाची वांगडी म्हणून आमचे व्हडवीक सांगता म्हूण थोडी 1-2 जायत पूण उरलेली आमची आमच्या तांच्या वाठारांत पडटा तांची सेवा करतात. उदी करून जी कोण UK आहात आनी तांची माय पाय हांगा आहात तांची सेवा आमची पॅरीश पास्टरल कावन्सील करतात. तांकां नाडयतात तांकां जेवण व्हरून दितात. ही व्हडवीक हांव पुरगोडटा आमच्या PPC वांगड्यांची. कित्याक ही सेवा एप्रन घालून तांकां सेवा करूं. आनी ते पासत हांव आनीक एक हांव सांगत आहा दिना मरण जाल्या उपरांत 5 दिसांनी मीस करूंक येतात. ना दिना. तुमी UK आहली थंयच रावात. कित्याक तुमचे माय पायचो कुयदाद केला तांकां मिसाक येवं दी तुमी थंयच रावात. हांव 5 दिसांचे 7 दिसांचे मीस दिना म्हयन्याचे मीस. आनी हांगा म्हयन्याची मिसां चड आहात 40 दिसांनी येता कांय ना 40 दीस आनी 50 दीस. कित्याक ते कित्याक असले सेवेचे मोन तर आमकां ना जाल्यार फकत दुडू करपाचें मोन आनी सेवेचें मोन ना जाल्यार आमी नीज आनी सात्वीक क्रिस्तांवां न्हय. हें हांव तुमकां उक्तेपणी सांगता. आनी हाका लागून पाद्रीगार दादागिरी करता हेंवूय सारकें ना. पाद्रीगार ऑर्डर घालता जे फिरगोजींत ऑर्डर ना पूण म्हजो पयलो कायदा अर्द घालून आनी ती शिस्त मागून. आनी हाका लागून हांव तें कोत्ता न्हय फकत म्हजे कडेन पदवी आहा आनी पदवी आहा देखून लोकांक दामून दवरया चेपून दवरया हें म्हजें मन न्हय. म्हजें मन सेवेचें अदीक लोकांक सेवा मेळूंक अदीक सेवेची मनशां आमची फिरगोज जावं आमच्या ऑफिसांत लेगून तांकां इन्स्ट्रक्शन आहात म्हणजे कितेंय तुमचे कडेन जायना पाद्रीगाराक सांग पूण हे म्हजे कायदे हे कायद्या प्रमाणे सगल्यांक नीत मेळूंक जाय. एकलोच सगलीं मिसां दिता आनी दुसऱ्यांक मिसां मेळना तेवूय हांव पळयतां. म्हयन्याचे मीस मेले म्हणटच रोखडेच म्हयन्याचे मीस ते पासत 8 मिसां आमी घेना. कित्याक मागीर तुमची मिसां घेतली जाल्यार त्या लोकांक म्हयन्याचे मीस मेळना 8 ते पासत ही सगली शिस्त हांव कोत्तां
तुमच्या बरेपणाक लागून आनी तुमची बरी सेवा करूंक एक सारके मनान सगल्यांक हांव पातिकार सगल्यांक एक सारको आनी हांवें केदनाच गिरेस्तांची आनी दुबड्यांची दोन भाशेन सेवा करून जे कायदे सगल्यांक लागतात ते सगल्यांक लागतात तो ओदीक श्रीमंत हांव ताचें आयकतो हें म्हजें ना तुमी पळयलां एक ओरोस मायज जालें हांगा ही सेवेची चाकरी वो सेवेचें मोन आमी तुमकां दिता आनी हांगा आयज जायतीं दुसरे फिरगोजींतले आहात असलें मोन तुमी घेवचें तुमी तोरी लिडरशीप रोल्स आहात तुमकां असलें मोन एप्रन घालून बासी घेवन दिवपाचें मोन हें मोन की सेवेचें मोन असलेंच मोन ह्या पिराचीत काळांत आमी करूंक देव आमकां आपयता तेन्ना आमचें मोन उक्तें करुया आनी आमी खालतीं आनी सेवेची मनशां जावंक आमकां कृपानी बोड ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. मोगाळ बांबडिनो आमची इंतेसांवां हे वेळार बायगोंत आंतोनीचे मोजोतीन देवा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो पोरजोल आपणावून तो आपले पोरचे सोबे वांटूंक तांकां फावो तें मार्गदर्शन दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान केले आमी सगल्यांनी ह्या प्राचीत काळांत आमच्या जिविताची तपासणी करूंक आमच्या जिवितांत बदलणी हाडूंक देवाचे राजाची मनशां आमी जावंक बापाची कृपा मागुया. मोगाळ बापा दयान दिश्ट आमचेर विश्वासान केले आमचे मागणी रायनल रेगो हे आमचे भयणीन हे मिसान आपले इते सावां भेटयल्यान तिका सुबा आशिर्वादान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळ बाबा दयान दिश्ट आमचेर विश्वासान केले आमचे मागणी बापा मोगळा तुजे मुखार मांडलोली आमची तिसां स्विकार कर आनी ह्या पिराचीत काळांत आमचें व्हडपण सोडून दिवंक सेवे चाकरेची मनशां आमकां कर म्हूण तुजे कडेन मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीचे वेळार आमी गायन घेवया C3 पेज 29. Amchi kalsa, etu kaspe.
भयणीनो आनी बाबानो हे आमचे बलिदान सोर पोतबेदार देव बापाक मानता तसलें समोळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, ह्या बलिदाना उदेशी प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर. संवसारी खोटेपणांतली आमकां धुवन काड आनी हे पास्क परबेच्या समयार सुर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पोतबेदार आनी सासणांच्या देवा, सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सुयम आमी दोमावन दवरतां. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जोयत व्हरतां. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जाता आनी आमकां चुणें करून गोरजेवंतांक आमी आदार दिवंक पावता. हे परी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगता सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घुटपोर गोठुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलोल्या तशेंच यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. आमा समेस्तांच्या आयच्या दिसा एवेदी भोंवतणी हांगासर जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन झुजे बायगोन दवरता, बायगोन आंतोवन आमच्या आस्कऱ्या, बायगोन झुजेबाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. पुनोर जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावमडीची काकलूट कोर तांकां आनी तुजी इश्टा गोतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सौर पोदवेदार बापा सौर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून आत जोडून आमी सगलीं बराबर जेजून शिकयले मागणे म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालमीत पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवत की पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणाच्या सासणा. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवय आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणांत आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion it is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is non-Catholic, non-Christian, who does not believe in any faith at all, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक वेताना आमी गायन घेवया D22 पेज 59.
उबी रावया, प्रार्थुया. कोण वळ्या बापा, तुज्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्यान ताचे उदेशी आमकां निरोंतोरी तूं आदार दी आनी आमचें जिवीत ओदीक खोरेपणी क्रिस्ती भोक्तीचें जिवीत जावचें कोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गेल्ल्या मंगळारा दीस तुमचें धर्म जावन जालां 50,260 रुपये. तुमी हांगासर भोगतीन येतात, तुमची मागणी घेवन येतात आनी बायगोंत आंतोनीची विणवणी तुमी मागतात. देवान तुमचें जिवीत सुफळ कोच्चें. जाय तो फीडबॅक म्हाका मेवता मंगळाराच्या येतात त्या लोकांचो. जाय तें जें कितें ती मागतात तें तांकां बायगोंत आंतोन देवा कडेन मागून दिताच आनी खुशालकायेन मागीर सांगूंक येतात. अदीक करून भुरग्याचें देणें, ज्या जोड्यांक भुरगें ना तांकां हांगा मागून भुरगें संभोवलां आनी भुरगें जल्मलां. ताचे भायर दुयेंस पिडा, कॅन्सर जाल्लीं मनशां बरीं जाल्यात. ताचे भायर कोणाचे बाटांचे आनी कितें भांगराचे प्रस्न आहात तेय सुटावे जाल्यात. सांतांतोनी कडेन म्हणजे देवा कडेन जायना तशें कांयच ना. सांतांतोन तसलो भोग जो देवा कडेन मागून तुमकां दिता. आनी हेच पासत हांव मागतां सांतांतोनी कडेन तुमच्या आख्ख्या मिसान जायते फावटी तुमचे पासत तेसांव घालता. जाय म्हणजे एकाच मिसान जायते कडेन आमी तेसांव घालता. कित्याक तुमी असल्या मनान येतात आनी आमी पाद्री यादनीकूय तुमचे पासत मागता. जें तुमी कितें मागूंक येतात हांगा तें तुमकां देवान बायगोंत आंतोनीचे मजतीन दिवचें म्हूण. आनी हेच आमचे हांवडे आमी परगट कोत्ता. कित्याक बायगोंत आंतोनीक लागून तुमी येतात आनी तो दाखयता देवाचो भक्त कसो आपूण पदवीदार. तो तुमकां आमी सगल्यांक दिनवासता. आमचे फिरगोजेंत एक व्हडलें मिसांव आहा. 26 मार्चाचेर सुरू जाता. ते पयलीं एप्रिलाचे हांव जाणा भुरग्यांचे मागीर एग्जामी आहात, पूण हे मिसांव आख्खी फिरगोजेक आनी तुमकां तरी दिसता येवचें आमी भायल्यान कोत्तले. हांव सुमार 4,000 लोक रावता येतलो म्हूण ह्या रिदेप्तोरीस मिसांव, हें केरीत मिसांव. आनी आमी कितेंय कोत्ता ते ह्या दिसांनी पिराचीत कोत्ता, दोणवण कोत्ता, सॅक्रिफीस कोत्ता, उपास कोत्ता. ते सगळे आमच्या मिसांवा पासत मागचे आनी तुमच्या खासगी मागण्यांनी हे मिसांवा पासत तुमी मागचें. तुमकां घरा लागीं हे आमी पानां दिल्यात, तांचेर ही मागणी इंग्लिशीन आनी कोंकणींतल्यान आसा. हे आमचे मिसांव फोडवून जावं तरी मागणी तुमी सगल्यांनी आमचेच फिरगोजकारांनी न्हय पूण तुमी येतात ताणीय मागचें. ही आमची फिरगोजीन हे मिसांव फोडादीक जावचें. सर्वेश्वर तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबी आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकोय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजी उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन
म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरोज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी बुदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. बायग्यो तातून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे वेगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय ते माग बायगून आंतुनी कडेन. ओरचोऱ्यांच्या बागयो दांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पोदवेदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबो नासतना विनंती कर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.